म्हादय उदकाचो वाद प्रवाह अधिकरणीची म्हादयची पळोवणी सुरू। 7 जुलयाक कळसा बंडुरा प्रकल्पाक भेट दिवन पळयतले बांदकामाची प्रत्यक्ष पळोवणी। शाश्वत पर्यटनाच्या नावाखाला नवे विधेयक हाडून सरकाराचो लुटपाचो प्रकार। मडगांवां विजयाचो जालो जनता दरबार। लोकांची गाराणी आयकून घेतल्या उपरांत सरकाराचेर पेटयले फार। 10वे सत्तरीत शेतकी खात्याच्या फार्मांतल्या बांयत पडून 70 वर्सांचे एके थळाव्याक आयले मरण। उजो पालुपी दळाच्या जवानांनी कूड काडली भायर। फुडलो तपास सुरू। पणजे आल्तींची 4 बेकायदेशीर घरां मातये भरवण। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत घर मालकांनीच मोडून उडयली घरां। सरकाराक दिलो दोश। म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल। सीटी स्कॅन आनी मॉर्गूय बंद आशिल्ल्यान वयचे पडटा बांबोळे। दुयेंतींनी उक्तायली तिडक। दवर्ले रुमडामळ हावसिंग बोर्ड वाठाराची भलायकी खात्यान केली पळोवणी। डेंग्यू जावन ल्हान भुरग्याक आयिल्ले मरण। गोमंतक टीव्हीन घडणुकेचेर घातिल्लो उजवाड। आनी आतां खबरो विस्तारांत। शाश्वत पर्यटनाच्या नावाखाला नवे पर्यटन विधेयक हाडून सरकार बारीक धंदो करपी गोंयकारांक लुटपाक सोदता असो आरोप मडगांवां भरिल्ल्या जनता दरबारात विजय सरदेसायान केलो। नवे पर्यटन विधेयक हे सामान्य गोंयकारांच्या विरोधात आसा अशें म्हणीत लोकांनी ह्या नव्या पर्यटन विधेयकाचो निशेध केलो। मडगांवां जाल्ल्या जनता दरबारात विजय सरदेसायान मडगांवच्या लोकांची गाराणी आयकून घेतली। मात एक विशय दरबारात बरोच तापलो तो म्हळ्यार शाश्वत पर्यटनाच्या नावाखाला हाडिल्ले नवे पर्यटन विधेयक हे एंटी गोवन म्हणून। नव्या विधेयका वरवीं पर्यटन क्षेत्रात वेवसाय करप्यांक 2% शाश्वत पर्यटनाच्या नावाखाला कर भरप सक्तीचे आसा। परिणामी आता सामान्य गोंयकार चायेक लेगीत बसतलो जाल्यार तांच्याय बोल्साक फटको बसतलो हाचेर लोकांनी आवाज उठयलो। रेस्टॉरंट बसून हा पळय चायेचे बसून रेस्टॉरंट हा पळय तेंच्यांनी बसून रेजिस्टर करूंक जाय हितून टुरिजमाक। प्लस इतलेंच न्हू तेंकां ते रेजिस्टर केल्या उपरांत तेंच्यांनी 2% एवरी बिल आहा पळय आमी काल फाल्यां उठून एक चाया बसून पियाली जाल्यार तेचेर 2% आमी टुरिजम सस्टेनेबल फी म्हणून आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाक दिवंक जाय। अजापाची गजाल म्हटल्यार कॅसिनो खात्यांतल्यान मेकळीक आसा खंय। गोंयकारांनी 25 लोकांच्या वयर सार्वजनीक मेळावो घडोवन हाडलो जाल्यार इव्हेंट रेजिस्टर करप सक्तीचें आसा नाजाल्यार 10 ते 20 लाखांचो दंड। मात टाउट्स म्हळ्यार दलाल ते मागीर रेजिस्टर आसूं वा नासूं तांची हातून नोंदणी नासल्यार तांकां फक्त 10,000चो दंड। हातून शाश्वत पर्यटन सोडून फक्त गोंयकारांच्या पोटार दवरिल्ले वजन अशें म्हणीत नव्या पर्यटन विधेयकाक लोकांनी विरोध केलो। आनी एक तेंच्यांनी हे काडला त्या हितून म्हटले इव्हेंट रेजिस्टर करपाक जाय। 25 लोकांची समज गॅदरिंग जाली जाल्यार टुरिजम डिपार्टमेंटा कडेन रेजिस्टर करूंक जाय। म्हणजे फाल्यां उठून आमचे बर्थडे येयले जात्रा येयली नाटकां येयली जाल्यार इवन फाल्यां उठून क्रिसमसचे डान्स आहा पळय ते बसून तुमकां रेजिस्टर करचे पडटले गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन घेवचें पडटलें। आनी हे एक्सेप्ट करिना जाल्यार तुमकां 1 ते 10 लाख पर्यंत फायन आहा। टाउट्सांक 10,000 फायन आहा। आमकां 1 ते 10 लाख फायन आनी टाउट्सांक 10,000 फायन। कोण टाउट्साचो बिझनेस करता ताका 50,000 फायन। ते रेजिस्टर होईना तांकां तितले फायन। जावं तो शेकार जावं नाजाल्यार गेस्ट हाऊस ओनर जावं नाजाल्यार चायेचे दुकानाचे जावं नाजाल्यार फोटोग्राफराक पासून ओडून हाडले हितून म्हणल्यार तुम्ही कोता आनी कोणाक सोडला कसिनोक सोडला। कसिनो इज नॉट अ टुरिजम एंटरप्राइज। कसिनो डजंट डील विथ टुरिजम। वाय इज कसिनो लेफ्ट आउट एंड वाय इज अ फोटोग्राफर रोप्ड इन। शाश्वत पर्यटनाच्या नावाखाला नवे पर्यटन विधेयक हाडप हो लुटपाचो प्रकार अशें विजय सरदेसायाचें म्हणणें। शाश्वती राखप पर्यावरण खात्याचें काम। हे नवे पर्यटन विधेयक सरकार सामान्य लोकांचेर लादपाक शकना। आपूण हो विशय विधानसभेत मांडटलो अशें म्हणून विजय सरदेसायान मडगांवां जनता दरबारात सांगलें। टुरिजम पॉलिसी म्हणटी कितें आज 2% टुरिजम मिनिस्टर लावंक सोदता सगळे धंद्यांक रेस्टॉरंट तावेण सगळ्यांक कितें म्हणून 2% सस्टेनेबिलिटी खंय। सस्टेनेबिलिटी टुरिजम कशी राखतली। सस्टेनेबिलिटी राखपाचें काम एनवायरमेंटाचें मरे। अशी बिलां हाडूं येता आनी लोकांक तुमी कास्तिकार करता की इतले दिसान ऑब्जेक्शन दिना जाल्यार तुमचें ऑब्जेक्शन सस्टेन जावचें ना। कितें जावचें ना। हांवें मुखेलमंत्र्याक फोन केल्लो आतां सांगपाक but he has not responded. No more problem. Maybe he is busy somewhere. But once he responds, I'm going to take this issue. We are going to make this into a major thing.
tourism bill has to be, every stakeholder has to be taken into confidence. And when you are trying to charge small shopkeepers, barwala, ते कोणते आमचे चायवाला कोण आहा तांकां तूं लावंक सोदता 2%? कितें म्हणून तें खंय आला तूं 2% रावपाक? अरे तांची पयलींच ते रडटात की आमचो धंदो जायना म्हणून, आनी तूं तांचेर 2% लायता आनी 10 लाख फायन. कसली 10 लाख? दादागिरी ऐकना जाल्यार 10 लाख फी कोण हो 6,000 जालो बरें न्ही, हो सरकार 6,000 भशेन मागूंक लागलो बरें. गौरांग प्रभू मळकर्णीकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. 10व्या सत्तरीतल्या शेतकी खात्याच्या फार्मातल्या बायत पडून सूर्यकांत गांवकर ह्या जाणटेल्याक मरण आयले. शेतकी खात्याचे कामगार बेरेस्तारा सकाळी फार्मात आयले तेन्ना बायत उफेल्ले अवस्थेत कूड तांकां दिश्टी पडली. रोखडीच हाची म्हायती उजो पालोवपी दळाक दिल्या उपरांत उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळाचेर येवन कूड भायर काडली. ताची कूड सध्या पोस्टमॉर्टमा खातीर हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या. फुडलो तपास चालू आसा. आज 10वे सत्तरी हांगासर एका 70 वर्साच्या जाणट्याची कूड एका बायन मेळिल्ली आसा. ह्या वेळार सविस्तर म्हायती अशी की काल 2 दीस जाले वाळपे मोठ्या प्रमाणात पावस पडटा आनी ताका लागून जे बांयची उदकाची पातळी आहा ती सुद्दां वाडलेली आसा. आज 10वे सत्तरी हांगासर जे कृषी खात्याची जी फार्म आसा ह्या फार्माचे जे काम करपी जे कामगार आहा ते जेन्ना सकाळी कामाक आयले तेन्ना तांकां तेंची जी बाय आहा ह्या बांयचेर एक बॉडी तरंगतना दिसली. ह्या वेळार तेंच्यांनी ताबडतोब हेजी म्हायती उजो पालोवपी दळाक दिली आनी तशेंच वाळपे पुलिसांक दिल्या नंतर उजो पालोवपी दळान ताबडतोब घटनास्थळी येवन जी बॉडी आहा ती वयर काडलेली आसा आनी जेन्ना तेजी वळख पटलेली आसा आनी तेजें नांव 10वे सत्तरी हांगातलो तो सूर्यकांत गांवकर अशें तेजें नांव आसा आनी तो 70 वर्साचो आसा. ह्या वेळार प्राथमीक अंदाज तेणी आत्महत्या केल्ले अशें आसा आनी तेणी कालच तेजो जीव उरलो अशें लोकांचें म्हणणें आसा. ह्या वेळार वाळपे पुलिसान बॉडी ताब्यांत घेतलेली आसा आनी फुडलो तपास करीत आसा. वाळपेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत. बेरेस्तारा पणजे आल्तीन गणपती देवळा लागसार आशिल्ली बेकायदेशीर घरां मातये भरवण केली. उच्च न्यायालयान ही घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्यान मोडपाचो आदेश दिल्लो. ही घरां फक्त घर मालकान मोडपाची अशें ते आदेशांत म्हटिल्ले. देखून 4 घरां मातये भरवण केली. कोर्ट चलताले म्हण आमी ते हे केले कितें सांग आमी ते नोटीस येयले म्हळ्यार ते कोणाक तरी दिले अशी नोटीस आमची करता म्हण सांगता केले दिले आमी एडवोकेटाक हे ते दिले एडवोकेटा कडेन एडवोकेटान कितें सांगले सगळे आपण पळयता तेणे 60,000 भरले आमी पळयले तेणी काय एक्शन घेवून ना दिसता कितें म्हण कांयच कळना आमकां कांय खबरच नाही. कोणी तुमकां नोटीस धाडली? वचू पटयतले हायकोर्टांतल्यान. हायकोर्टांतले? हय आमकां केन्ना भाटकान आपल्याच जागो म्हणटा हो गव्हर्मेंटाच जागो. हय आमकां हे दीस हेणी कांयच सांगू ना भाटकांनी विचारू पडना. आमी मोन 6 वर्सांनी घर बांदले पुरो आहे किती झोपडी हाडली एक दीस आमकां कितें विचारू ना. आपले घर आसा तूं कित्याक बांदता केन्नाच येवन आमकां अडोजा हाडले न्ही. तुजो जागो स्वताच म्हणल्यार तुवें तेन्ना आमकां घर बांदता न्ही अडोजा हाडले. घर म्हळ्यार तेन्ना बांदू पावून जाल्ले आमी घर. हय ओके. इलेक्शन कार्ड आहा तुमचें? हय इलेक्शन कार्ड आसा पॅन कार्ड आहा सगळें आसा. हा वोटिंग कोणाक करता? आता कितें सांगू आमी सराक केल्ले आतां 2-3 फाटी. ओके. कितली घरां आतां मोडल्या ही? 4. ओके. बीजेपीक केल्ली आमी वोटींग सगळ्यांना पयलीं लागून आतां 25-30 वर्सांनी बीजेपीत घेवन बसला आमी आनी आतां घर मोडले आमचे. कितली वर्सां जाली तुमी हांगा रावता? 45 वर्सां. ओके. आई तुमी कितें सांगता की बीजेपीन तुमकां गिफ्ट दिला कितें गिफ्ट दिला तुमकां? आता हे घर मोडचे बीजेपी आता येयले म्हणून घर मोडले म्हणटाले आमी न्ही आतां अशें म्हणटात न्ही आमी तेच गिफ्ट न्ही आमकां हे आतां पावसांत घर मोडची गिफ्टच न्ही ते आमकां. तुमी पळोवपाक शकता हे आमी जी आसा ती आल्तीन पणजी जे आसा थंयसर आसा आनी
ही जी घरां मोडल्यात ती म्हणजे कोर्टाच्या आदेशाप्रमाणे तांकां ही म्हणजे घरां जी आसा बेकायदेशीर जी घरां आसा ती मोडची पडल्यात आनी कोर्टान असो आदेश काडला की त्यांच्याच पयशांनी तांच्यांनी ही घरां बेकायदेशीर आशिल्ल्या कारणान त्यांच्याच पयशांनी त्यांच्यांनी ही घरां मोडची अशी सांगलां। आनी समज जर म्युनिसिपालिटी हांगासर येवन जर घरां मोडली जाल्यार तांकां म्युनिसिपालिटीक सुद्दां ही घरां मोडपाक पयशे दिवचे पडटले अशें सुद्दां सांगलां। जाल्यार आतांच एक आई आमचे कडेन उलयतना तिणी सांगलें की आमी फाटली 45 वर्सां जालीं हांगासर रावता, आमचें वोटींग हांगासर आसा, तरी सुद्दां आसतना म्हणजे तिणी आनी एक शब्द यूज केलो तो म्हटल्यार गव्हर्मेंटान आमकां पावसांतलें हे घर मोडून गिफ्ट केल्लेलें आसा अशें सुद्दां तेंच्यांनी सांगलें। जाल्यार हायकोर्टाच्या म्हणजे आदेशा प्रमाणे तांकां ही जी घरां आसा ती मोडची पडली आनी हे जे लोक आसा ते आतां खंय तरी त्या आईन सांगल्या ते प्रमाणे आमकां आतां घर ना, सो आमी पावसान रावचे खंय अशें सुद्दां तिणी म्हटलां। जाल्यार सरकारान तांकां जो आसा तो पावसांतले गिफ्ट दिला अशें तेंच्यांनी सांगलां। जाल्यार ही आल्तीन जे गणेश मंदिर आसा तेजे फाटल्यान जी ही 4 घरां जी लोकसभेत राहुल गांधी हांणी केल्ल्या स्टेटमेंटा वयल्यान देशभर बोवार पडलो। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांच्या विरोधात फोंड्या पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। धार्मीक भावना दुखयल्ल्या खातीर हिंदू नेते राजीव झा हांणी राहुल गांधी आड कागाळ नोंद केल्या। राहुल गांधीन देवांच्या अभय मुद्रांची काँग्रेसीच्या पक्ष चिन्हांकडेन केल्ली तुळा योग्य न्हय। एका निवडून आयिल्ल्या खासदाराक असले सोबून दिसना अशें हिंदू नेतो राजीव झा सांगता। नमस्कार, जय श्रीराम, हर हर महादेव। आम्ही पळयता की राहुल गांधी जे आसा पळय ते पार्लियामेंटान हिंदू हिंसक, हिंदू असत्य पसरयता, हिंदू नफरत पसरयता असले वर्ड्स जे आसा ते पार्लियामेंटान यूज केल्या, विच इज व्हेरी व्हेरी रॉंग। आमकां हर्ट जाता। इतलेच न्हू तर तेणी शिवजी जे आसा, महादेव जे आसा, महादेवाची तुलना जी आसा ती गांधी वांगडा केल्या। महादेवाची अभय मुद्राची तुलना जी आसा तेणी काँग्रेस पार्टीच्या निशाणीचेर केल्या। काँग्रेसचे जे पंच हात जो पंजो दाखयता ते म्हणटा की ते शिवजीचे पंजो म्हणून ते दाखयता, गुरु नानकाचे जे पंजे दाखयता, अभिमुद्रा जे दाखयता ते म्हणटा की हे काँग्रेसीचो पंजो म्हणून। सो दिस इज व्हेरी व्हेरी रॉंग आणि हे हर्ट जाता की एक इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाका हिंदूंनी सुद्धा वोट दिल्या तो त्या हिंदूक सुद्धा जो असा हिंसक आणि नफरत करपी, नफरत फैलाने वाला आणि असत्य फैलाने वाला बंदा ऐसा जो बोला हुआ है तेंच्यांनी जे सांगले हे सामकेच चुकीचे आसा। सो त्या खातीर हांवें जे आसा फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट केल्ली आसा आणि आयज हांव DYSP जे आमचे मिस आदी हर्शील आसा, आदी हर्शील ती जी आसा तेंचे कडेन हांव मेळ्ळो आणि तांकां मेळोन तांकां हांवें हे सांगले की हे कंप्लेनीची FIR रजिस्टर जावची। सो तेंच्यांनी म्हटलें की इन्क्वायरी चालू आसा, ते सुपेरियर जे आसा SP तेंचे कडेन उलयतले आणि बेगीनचे बेगीन हेजेर FIR रजिस्टर जातली। राहुल गांधी हांणी महादेव, प्रेषित मोहम्मद, येशू ख्रिस्त, गुरु नानक अशा वेगवेगळ्या धर्मातल्या महापुरुषांची चित्रां लोकसभेत हाडिल्ली। या महापुरुषांनी भिवू नाकात, दुसऱ्यांक भय दाखोव नाकात अशी शिकवण दिल्ली। मात भाजपान देशभर भयाचे वातावरण निर्माण केल्ल्याचो आरोप राहुल गांधी हांणी केल्लो। भाजपान अल्पसंख्यांका विरोधात हिंसेक प्रोत्साहन दिल्ल्याचे राहुलान म्हणिल्ले। स्वताक हिंदू म्हणपी भाजपावाले हिंसा आणि द्वेष पातळायतात, ते हिंदूच न्ही अशें म्हटल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हिंदू समाजाक हिंस्त्र म्हणप चुकीचे आशिल्ल्याचे प्रत्युत्तरात म्हणिल्ले। क्योंकि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत, डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture of Shiva. Yes, I'm inside speaker's office. हिंदू धर्म में साफ लिखा है
सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय मुद्रा, ऐसे कीजिए, अभय मुद्रा। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल जावपाक लागल्या। फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान हॉस्पिटलांतली CT स्कॅन मशीन बंद आसा। दोनूच ॲम्ब्युलन्स आशिल्ल्यान लोकांक खाजगी गाडयो करून दुयेंतींक व्हरचें पडटा। म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत सुविधांचो उणाव आशिल्ल्यान दुयेंतींची गैरसोय जाता। CT स्कॅन मशीन बंद आशिल्ल्यान दर दिसा 20 ते 30 दुयेंतींक स्कॅना खातीर बांबोळे वयचे पडटा। जिल्लो हॉस्पिटलांत CT स्कॅनाची सुविधा ना ही अजापाची गजाल जावन आसा। म्हणजे भावाच्या चेड्याक मारला जो वेल्ट्रॉयड आहे, ताका स्टिचीस पडल्या, हेड इंजरीज मेळटात, पूण हांगा स्टिचीस मारल्या उपरांत तरी पूण फॅसिलिटी ना। ते CT स्कॅन करूंक जाय बांबोली, आतां ते हांगाच्यान बांबोली वचता। म्हणजे कितें CT स्कॅन चलना हिंगासर? ना म्हणटा, तेंची सुविधा ना म्हणटा, काम कांय करूंक जायना। CT स्कॅन हांगा दवरपाचें, ओन्ली फॉर इमर्जन्सी एटलिस्ट। सो आतां तुमकां CT स्कॅना खातीर स्पेशली GMCन वचपाक सांगला, मागीर पत्ते हांगाच शिफ्ट करतली। ओके, सो GMCंतल्यान पत्ते रिटर्न हिंगा। आतां पळय कितलो टायम जाला, आतां 3 वरां जालीं, जावन आहा तो मागीर आतां हांगा GMCन बांबोली, थंयच्यान पत्ते रिटर्न। सो कितें मागणी आसा तुमची? मागणी म्हणजे हे आतां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अशें CT स्कॅनाची एक सुविधा खंय दवरूंक जाय। एटलिस्ट इमर्जन्सी केसीक जप करून थंय व्हरोंक, तें लॉंग डिस्टन्स पण जावंक जायना। पण आमच्या सरकारान तें करूंक। दुसरे वटेन दोनांतली एकूच ॲम्ब्युलन्स सद्याक चालू आसा। एक ॲम्ब्युलन्स फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन बंद आसा। कांय वेळार दुयेंतींक ॲम्ब्युलन्सी खातीर वाट पळोवची पडटा, जाल्यार कांय वेळार लोक खाजगी गाडयो करून दुयेंत्याक घेवन वतात। दर दिसा हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंतींचो आंकडो पळयलो जाल्यार आनीक 2 तरी ॲम्ब्युलन्सी आसपाक जाय। म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलाची काणी हांगाच सोंपना। गळटी आनी तुटिल्ल्या बॉक्सांक लागून हॉस्पिटलांतलो मॉर्गूय बंद आसा। ताका लागून मरण पाविल्ल्या दुयेंतींच्यो कुडी बांबोळेच्या मॉर्गान धाडटात। तेंचे ॲम्ब्युलन्सूय पयलीं प्रोवायड नात, आमकां प्रायवेट गाडयेन व्हर म्हणटा। नाजाल्यार एक तर इमर्जन्सी तरी कितें करूंक जाय तेंच्यांनी, असली केसीस येत जाय जाल्यार। आतां बांबोले वचतात, आतां पावसाचे जाणा एक्सिडंट कितलेच जातात, पूण म्हज्या हिसपान गव्हर्मेंटान कितें तरी करूंक जाय। पूण हांगासर स्कॅन मशीन चलना। म्हाका सांग, येदें व्हडलें आतां हॉस्पिटल हांगासर फूल बार्देसच्या भायर लोक येता हिंगासर। हांगासर कितें इमर्जन्सी जाल्यार लोक पयलो हिंगासर येता, पयलो आमचे म्हापशा डिस्ट्रिक्टान येता। आनी एक तर स्कॅन मशीन ना थंयसर। कोणाक फाल्यां आनीक कितें व्हडली इमर्जन्सी आसतली, आनीक कोणाची तकली फुटल्या, ते टायमार तर ताका ट्रिटमेंट मेळना, फाल्यां कितेंय जावंक शकता न्हू। आनी हांगासर ताका ट्रिटमेंटाक व्हरतलो म्हणजे तेंचे लागीं गाडयो येना, तेंची हॉस्पिटलाच्यो ॲम्ब्युलन्सूय ना। आतां ते फकत 108 हे करता। 108 दोनूच 108 चालू आसा। म्हाका सांग, आख्खे बार्देजाक येदे व्हडले इतले कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा हिंगासर, आनी एक तुमचे लागीं स्कॅनिंग मशीन ना, ॲम्ब्युलन्सूय ना। फाल्यां लोकांक कितें मेजर लोक सगळ्यांकूच GMCन वचोंक जायना, आनी सगळ्या कडेन 4 व्हिलर आसना। लोक फोन करता म्हणजे सगळ्यांक ते टायमार 4 व्हिलरूय एफोर्ड जायना। ह्या गैरसोयीक लागून म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंतींचे सामकेच हाल जावपाक लागल्यात। ह्यो समस्या सुटाव्यो जावन बऱ्यो सुविधा केन्ना मेळटल्यो काय म्हणून लोकांक प्रस्न पडला। गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटेकार। दवल्ले रुमडामळ हावजिंग बोर्ड वाठारांत कांय दिसा पयलीं एका 5 वर्साच्या ल्हान भुरग्याक डेंग्यू जावन मरण आयिल्लें। ह्या घडणुके उपरांत गोमंतक टीव्हीन ह्या विशयाची फाटपुरवण केल्ली। ह्या बातमेची दखल घेत भलायकी खात्यान बेरेस्तारा ह्या वाठाराची पळोवणी केली। कांय दीस पयलीं दवरले रुमडामळ हावजिंग बोर्ड वाठारांत डेंग्यू जावन एका ल्हान भुरग्याक मरण आयिल्लें। गोमंतक टीव्हीन हे घडणुकेचेर उजवाड घातिल्लो। हे बातमेची दखल घेत भलायकी खात्यान बेरेस्तारा दवरले रुमडामळ हावजिंग बोर्ड वाठाराची पळोवणी केली। ह्या वाठारांत कोयराच्यो राशी साचून रावल्यात। नितळसाण म्हणटा ती दिश्टीच पडना। कोयराक लागून जळारां पसपाचें प्रमाण वाडलां। ताका लागून डेंग्यू आनी हेर सादीची दुयेंसां पातळपाचो भंय निर्माण जाला।
ह्या मुद्द्याचेरूय गोमंतक टीव्हीन उजवाड घातिल्लो. Now we realize that there is a problem in Rumdamo because of the garbage, and unfortunate incident has also happened here in this area just facing this. So amka popat ashile actually health officer, he has written so many letters to the panchayat and but now we have realized that some of the area is under housing board, which we were not aware. So now we are going to issue health officer of Kurtorin will issue this to the housing board. There is panchayat also. There are a lot of houses which have been tenants are there and the doors are locked, so we do not know whether there are any barrels inside with which are open, which could be breeding. And there's a lot of garbage and all thrown here, where there could be collection of this rainwater. And for dengue, little, even 5 ml of water is enough to breed. And we can get hundreds of eggs in that. A mosquito can lie, and that may be a lot of cases. And here, since there is a lot of clustering, congestion in this area of people staying, you can get an upsurge because dengue the cases don't happen isolated. They are always happen in clusters, and here there's a lot of congestion. So he is going to write today to panchayat so that they take action on this. So what is important is when we have an inspection like this, we identify what we call the grey areas, where there could be overlapping responsibility, and there is sometimes a feeling that I'm not supposed to do, some other department is supposed to do. So through this inspection, we will map out what are the areas which are overlapping, and also we have noticed no boards are here. For example, there is I think MRF set up there by the panchayat. There is no board. There has to be a board with the contractor's name, mobile number, etc. So these are things, these deficiencies which are there. We will straight away pursue them to see in the next 30 days they are first of all dealt with. And I feel that if we look at some of the lacunas that are here, we can see that we can address this thing at the Taluka level meeting, which is going to happen. Block meeting is happening on 10th of July, which will be chaired by the Deputy Collector. I will personally pursue these matters before the Deputy Collector. So during the Salset block meeting, these issues will be taken together with other panchayats. So these cases are not repeated. पंचायत दर दिसा कोयर उखलता. हाऊसिंग बोर्डातले मेकळे जागेत लोक राती कडेन कोयर हाडून उडयतात. ताका लागून साथीची दुयेंसां पातळटात. हे सुवातेर आता कॅमेरा बसयतले आणि कोयर उडोवप्यांचेर कारवाय करतले म्हूण थळावो पंच समीउल्ला फणीबंद हांणी सांगले. आयज फोंडेच्यान टास्क फोर्स आयिल्लो अलॉंग विथ आमी पंचायत आनी हेल्थ सगळ्यांनी मेळून आज जॉयंट इन्स्पेक्शन केला. इन्स्पेक्शन करतना कळून आला की हांगा 3 लोकांची जमीन आसा. एक पंचायतीची आसा, गोवा हाऊसिंग बोर्ड आसा आनी कमुलदाद आसा. आता पंचायत कितें आहा आपले जमनीचे सगळे वेस्ट मॅनेजमेंट ते मॅनेज करून ते कायदेशीर उडयता. आता जाता कितें मेन आज गोवा हाऊसिंग बोर्डाची वेकंट लँड आहा. लोक कितें करता रातच्यान येवन चोरेनी थंय कितें गार्बेज डंप बिम करून वयता. ते तेन्ना आमी तो कंट्रोल करपा जायना. दिसाचे हाल आमी कशें करून हँडल करता आनी लोकूय कांय खबर नासता राती येता आनी उडोवन येता म्हणल्यार हेजेर आमकां येता. आज इतलो व्हडलो एक धाकलो एक भुरगो एक्सपायर्ड जाला. हाची सगळे ब्लेम पंचायतीचेर येता आनी पंचायत आमी आमचे कडेन जाता तशें आमी सगळे कंट्रोल करता. आनी लोकांनी मातशें चिंतपा जाय कितें तुमची गार्बेज कशी आतां खंय सेग्रेट करून ते उडोवपा जाय आनी चोऱ्यांनी हांगा थंय उडयचें न्हू. आतां आमी कितें करता आतां गोवा हाऊसिंग बोर्ड बी हांचे आमी कॅमेरा बसोवन थंय लोकांक हें करतले आनी कोण सांपडटा तांकां आमी फायन दितले. आनी जे लोक इलिगली कितें करता तेंचेर आमी स्ट्रिक्ट कारवाई करतले आनी मेन जाता तितले आमचे रुंगावण आमी क्लिनिनेस करपाचें आमी ट्राय करतले. गोमंतक टीव्ही खातीर रुमडामळच्यान भीमा पाटील. दरेकी शाळा तशेंच कॉलेजींनी आपलो शिक्षणाचो दर्जो वाडोवचो जेणे करून BA, M.Com तशेंच MA जाल्ले भुरगे बेकार उरचे ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें सांगलें. शिक्षणाचो दर्जो वाडयलो जाल्यार ताची जापसालदारकी दरेकी शैक्षणीक संस्थांच्या शिक्षकांनी घेवची पडटली अशें मुखेलमंत्र्याचें म्हणणें आसा. बेरेस्तारा हरमला नर्सिंग कॉलेजीच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुखेलमंत्री उलयताले. ट्रेडिशनली BA, B.Com, BSc हांवें प्रिंसिपलाचे एक मिटिंगेंत हांव उलयतालो की भुरगो इंजिनियरींगचो पास आउट जाल्या उपरांत प्रोफेशनल कॉलेजीन विचारता तुजी पॅकेज कितें काय म्हणून. कॉलेजीचो एखादी जर कॉलेज आसत जाल्यार ताचो नेक्स्ट ग्रेड्युएशन आसतलें पण त्या कॉलेजीचो सक्सेस केन्ना ठरता पास आउट जाल्ल्या भुरग्याची पॅकेज कितें हाजेर त्या कॉलेजीचो खरें म्हणजे स्टँडर्ड ठरता आनी स्टँडर्ड ठरपाकूय जाय.
सपोज माझ्या कडल्यान 50 भुरगे पास आउट जाता आसत जाल्यार प्रत्येक भुरग्याक प्राउडली सांगपाक मेळपाक जाय आतां कॅम्पस इंटरव्यू जालो आनी कॅम्पस इंटरव्यू माय पॅकेज इज 4 lakhs rupees इन स्टार्ट हे मिनिमम. जशें प्रोफेशनल कॉलेजींनी सांगता म्हाजी पॅकेज 14 लाख 15 लाख ही पॅकेज जी आसा पळय ही आमच्या प्रायवेट इन्स्टिट्यूटांनी इवन BA BCom आनी BSc BEd ह्या सुद्धा इन्स्टिट्यूशनांनी येवपाक कांयच हरकत ना. बट त्या पद्दतीचो स्टँडर्ड आनी त्या पद्दतीचे स्कील ही आमी डेवलप करची पडटली आनी ती डेवलप जावपाची खरी गरज आसा. ताची जबाबदारी इन्स्टिट्यूशनांतल्या टिचरांनी घेवपाची गरज आसा आनी ते टिचर जेन्ना ती जबाबदारी घेतली तेन्ना आमी जे आज बेकार आसा ते म्हणटा पळय ताका बेकार उरपाची गरज ना. 2 विद्यार्थ्यांमध्ये जाल्ल्या झगड्यात एक विद्यार्थी जखमी जालो जाल्यार झगडी पळोवन एक चली विद्यार्थी बेशुद्ध जाली. मारपेट करपाची ही घडणूक बेरेस्तारा दनपारा दिवचले एका हायर सेकंडरीच्या कॅम्पसाच्या भायर घडली. दिवचले एके हायर सेकंडरी सुटल्या उपरांत एका विद्यार्थ्यान दुसऱ्या विद्यार्थ्याच्या छातयेचेर मूठ मारली. तातूंत अब्दुल हो विद्यार्थी जखमी जालो जाल्यार 2 विद्यार्थ्यांमदीं जाल्ली झगडी पळोवन एक विद्यार्थिनी बेशुद्ध पडली. दोगांकूय ॲम्ब्युलन्सींतल्यान दिवचलच्या भलायकी केंद्रात दाखल केली. तांचेर सध्या उपचार सुरू आसात. झगडी करपी दोगूय विद्यार्थी अल्पवयीन आशिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या प्रकरणाची चवकशी करून फावो ती कारवाय करपाचे संबंधीत हायर सेकंडरीच्या वेवस्थापनान स्पश्ट केला. सांगलें की तूं कितें जाल्लें कितें जाल्लें म्हाका सांग पळोवन तेणी कांयच सांगूना. हांव सामको ओळ जालो. गाडी घेतलो आनी फास्ट करून गेलो गेल्यार ॲम्ब्युलन्सान घेतलो पण म्हाजे चेड्याक बेशूद आशिल्लो तो. हांव विचारलें मनीस म्हणून विचारलें सरांक कितें जालां ते म्हणालो ना तशें आमकां खबर ना कितें. तेणी म्हाज्या चेड्याक 2 मुक्के मारून आनी ते चेडूं तेज्या वांगडा आसलेले कोण रहिला म्हणून ताका मातशें ताका बी हें केलें. ताका पळोवन ती बेशूद जाली आनी हो बी बेशूद जाला. आमी तो म्हणलें की म्हाका ॲम्ब्युलन्सान घातलें आनी बिचोली घेवन आयले. फाटल्यान हें केलें आतां तो हेल्थ मातसो आसा अजून तो दुखता म्हणटा तो. पण म्हाका सांगपाक इतलें आसा की बाबा तुमी मॅनेजमेंटान तुमी सारकी कारवाई करपाची. आतां कितले इन्सिडंट जाले ते तांकां अजूनच तेंचे जोडे उगडना. म्हाका कांय ना. म्हाका तो चलो ते कॉलेजीन कशें जाता आजूच ताका सस्पेंड डिसमीस करपाचें कित्याक हेजे फुडें आनी घटना घडची ना. म्हणजे कोणी मारला तो मारला तुज्या आवयचें नांव विद्या पाटील शीज एडवोकेट आनी तो चलो सुबेज खूब पळय आनी खूब ते दादागिरी करता. हेजे फुडें दादागिरी जावंक जायना. म्हाज्या चेडून सुद्दां कितें केलें जाल्यार तेजेर एक्शन करा ताका डिसमीस करपाचें. आतां ताच्या हेजेर कारवाई सामकी स्ट्रीक्ट जावंक जाय नाल्यार हांव कितें आतां फुडें सरतलो पळय. आता चेडो खंय आहा तुजो? चेडो हॉस्पिटलान आसा. आतां ताका GMCन व्हरता अशें म्हणटा ते. म्हणजे हो आतां दनपारा हायर सेकंडरी सुटल्या उपरांत जालो इन्सिडंट. हय तुका काय खबर ना? म्हाका काय खबर ना. ते चेडूं बाकीचे तो भुरगे आसले ते खुशी ते म्हणटा ताका 3-4 दिसांनी धमकी जालो खंय ताका मारतलो म्हणून ताका तेणी अकस्मात मारला म्हणजे ते घरांत घातला काय आनी ताका मारला काय. ते चेडूं जो पयले पट्टो असो पडला खंय तकलेन. म्हाका सांग एक सिरियस इन्सिडंट जावपा आसलो कोण मेल्लो कितें जाल्यार कितें करपाचो कोण कोणाक ना जावपाचो. म्हाजे चेडो म्हाका ना जावचो आसता ते. आतां जालां कितें एका भुरग्याक अब्दुल लतीफ ह्या नांवाचे भुरग्याक हेनी एक छातीर अशें मारले पळय तेन्ना तो आपलें तोंड जमनीर पळोवन तो बेशुद्ध जालो. आनी थंयच एक स्टुडंट आसली फिमेल स्टुडंट ती पळोवन ती बाबडी बेशुद्ध जाली. ती सुद्दां हॉस्पिटलान एडमीट आसा आनी 2 जाण बेशुद्ध आसले. आत्तां ते शुद्धीर येयला आनी आतां डॉक्टर सांगता की लतीफ बेगाक थंय आमी व्हरूंक जाय म्हणून GMCन. आतां तेचें चालू आहा कशें कितें करप तें चालू आसा. मॅनेजमेंटान कितें करचें? मॅनेजमेंटाक आमी इतले फावटी सांगले वचून PTA अजून तेंची PTAची मिटींग जावंक ना. PTA कोण तो ठरोवंक ना. अजून PTA चेअरमॅन हांगा पावूंक ना. ही दुर्दशा हायर सेकंडरीची. मात सुद्दां डिसिप्लीन ना. इतली घटना हांगा घडटा आनी बिचोलकारांक ऑप्शनूच ना. हायर सेकंडरी एकूच आसा. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे हे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रभावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांतली नजर मारूया हेडलायन्साचेर.